हार आणि कांसव परत सर। ती हार आणि कांसव हांची कथा। एक कांसव आशिल्लो। कांसव सगळ्या गजालींनी आसता। मोग लांब कान आशिल्लो, मणी तांबडे दोळे आशिल्लो आणि बेगीन पातळपी उडी मारपी एक गोरो शिणाचो भरीण। एक फावट ताची इश्टागत एका कांसवाकडेन जाली, पूण कांसव सदा भशेन मंद आशिल्लो। दोगांनी एकाच पालकाच्या शेतांत तरणाट्या पानां खावपाक दिताले। परणान कांसवाक म्हणले, तुम्ही कितले मंद असात? म्हणालो कांसव, पूण तुका खबर आसा, हांव सगळ्या गजालींनी सर जिखना। ताणे सांगिल्ल्या साशाक आवडले ना। नाक कुरकुरीत कांसवान म्हणले, तेन्ना आमी परत एक फावट सर्त कित्याक सुरू करची? ह्या उरफाट्या दोंगुल्लेचेर आशिल्ल्या त्या आंब्याच्या झाडाक। म्हणालो कांसव, हय, पूण सराव करपाक 2 दीस जाय। करू येता? सासोबा म्हणालो, ठीक आसा, मागीर आयतारा सकाळी वरांचेर हांगा मेळुया। सर्त थारायल्या उपरांत कांसव आपल्या आजोबाकडेन धांवलो। तांकां म्हणले, आजो सगळ्या गजालींनी कांसवाची सर्त कित्याक जिखता? म्हाका ही गजाल नकली करपाची आसा। आता कित्याक करचे ते सांग। सासोबाच्या आजोबान ताका सांगले, बेबी, थांबनासतना धांवल्यारूच ही सर्त जिखूंक शकता आणि न्हीद एकदम बंदी आसा। न्हिदिल्ली म्हणून सर्त हारली हे नान। म्हणालो कांसव, ठीक आसा, हांव याद करतलो आणि सर्त जिखून दाखयतलो। आयतारा सकाळी थारायिल्ल्या वेळार कांसव आणि हरण हांची सर्त सुरू जाली। सासोबा खूप वेगान धांवलो। कांसवूय वेगवेगळे युक्ती खेळटाले, केन्ना कुरकुरीत जाल्यार केन्ना वेगान चलपाचो यत्न करताले। अर्ध्या वाटेर सासोबान एक व्हडली टोपली पळयली, तातूंतल्यान तरणाट्यो पानां, गाजर आनी मुळां भायर सरताली। सासोबान एक अदमास काडलो। कांसव आनीक 2 वरां तरी तांचे भोंवतणय भोंवपाक शकचे नात। सासोबा एका झाडाचे सावळेखाला बसून टोपलींतल्यान पानां आनी गाजर खावपाक लागलो। बास्केटांतली वस्तू सोंपता आसतना सासोबाक एक छान वाटकुळी चकचकीत वस्तू दिसली। सासोबान ते तोंडा मुखार धरले। तो एक आरसो आशिल्लो। ती गजाल ताणें पयल्या केन्नाच पळोवंक नाशिल्ली। उदकांत ताची कूड इतली स्पश्ट दिसताली की ती वचून गेली। त्या आरशांत ते स्वताक पळोवंक लागले। लांब कान, सोबीत दोळे, एक मिश्यो। आमचे वेगवेगळे तोंडावले भाव पळोवपाक ते इतले गुंतलेले की ते सर्त पुरायपणान विसरले। सासोबाक सांजवेळा घरा वतना आरशांत सूर्याचे किरण पळोवन ही सर्त याद जाली। ते बेगीन उडी मारून आंब्याच्या झाडाकडेन पावले। थंय कांसव तांची वाट पळयत आशिल्लो। सासोबा स्वताकडेन ताण दिवपाक लागलो, पूण हांव चड फुडें आशिल्लो आनी आजोबान सांगिल्ले प्रमाण न्हिदिल्लो, पूण कशा तरी हांव सर्त हारलो अशें कांसवान सांगले। सासोबा, म्हाका एक आजो आसा। पानवेळे विचारले तेच तुवें तुज्या आजोबाक विचारले आणि आमी दोगांनी काल भाजयेची टोपली आनी आरसो रस्त्यार सोडलो। खरेंच थांबनासतना पावपाचो यत्न केलो तरी सर्त जिखूंक मेळटा। कथेचो अर्थ, यत्न केल्यार तुमकां येस मेळटले।